आशीर्वाद करता. प्रथम फळ, प्रथम म्हळ्यार पयलें फळ आमी देवाक भेटयता. आनी प्रथम इगर्ज, पयली इगर्ज वर्साच्या वर्सा प्रथम फळां देवाक भेटोवंक सायबीण मांयच्या आलाशिऱ्याक इमाची सायबीण तिका आमी उलो मारून तिकाय दिन वाचून देवान दिलेल्या वनस्पती पासून दिन वाचता. वनस्पती म्हळ्यार इतले जेवण खाण आमकां आख्खे वर्सभर दिता देव, एकूच दीस न्हय आख्खे वर्सभर, ताचे पासून आमी देवाक दिन वाचता. आज व्हड्या अभिमानान आमच्या रायचे फिरगोरचें आनी सगळे आमच्या रायकारांक खुशाल जावन हें कोणोस कातुरला. आनी जे परी सांगला ते भाशेन आख्खे गोंयांत पयलें कोणोस कातुरता ते राय फिरगोरजेचें जो कोश्टी वावर. तातूंतल्यान आख्ख्या संवसाराक आमच्या गोंयच्या चारूय कोणशांनी शिबडोन वता. ह्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आज आमची जायतीं शेतां बाडां जावन पाड जालेली आसतात, पूण आतां त्यो सवलती जावन मशिनां दुसरी घेवन आमी हो वावर सुरू केला. पाड जालेली शेतां परतून आमी बरे भाशेन जिवाड केल्यान जायतो फूड आमकां मेळटा. ही पिका वर्सराक मेळूं आमच्या एकूच वावर तो शेतां भाटांचो, जो करून आमी सदांच आमी खुशाल आसूंक आमी मागता. तर आयज आमी सगळे रायकारां आनी आमी सगळे पाद्री तांकां सांगात करून आमी खुशाल बरी ती परब सगळ्यांक आमी आवडटा.